नॉर्मली पेडल मारता आणि कांयच न्हू कितले स्पिडीन वयता ती पळय ही सायकल. रेगुलर बेजीक हेका बेस्ट मातशी एक्सरसायजूय जातली आनी पांय दुखले जाल्यार हांव एक्सेलेटर ओडून फुडें वचूंक शकता न्हू. आतां हांव 3 दीस जाले 2 दीस जाले 2 दीस जाले हांव ही सायकल इलेक्ट्रिकूच घेवन भोंवता. गाडी स्टार्ट मारली जाल्यार 2 दीस जाले दिसता आतां. सो बरी आहा, म्हाका बरी आहा चलोवपाक. अंकिताय चलयता सायकल ही आनी हेजे लिंक मेळटा जाल्यार डिस्क्रिप्शनान घालता तुमकां. तुमी ऑनलायन हाडूं शकता. डायरेक्ट सायकल घरा हाडून डिलिव्हर करतात ते. बेस्ट पार्ट म्हणटा पळय तो ऑनलायन मातशी न्हू रेट सवाय आहा. सो त्याच टायमार हांवें मातशी पळयलें जाल्यार म्हाका आनीक मातशी सवाय पडटली आसली ऑनलायनूच घेतलेली जाल्यार. ओके, इट कॉस्ट मी अरावंड 56,000 ऑफलायन. ओके, ऑफलायन म्हाका पडली 56 स्टोराचेर. आनी मातसो तर हांव एफर्ट घालून ऑनलायन चॅक केल्लेली म्हाका ती मेळटली आसली अरावंड 52 नाल्यार 53,000 एटलिस्ट. ओके, सो